सो आयज हांवें फूल डे कांय शूट करूंक ना. सो तुमकां दाखयता म्हजो ब्रेकफास्ट, चपाती बटाट्याची भाजी आनी चाव. आनी मागीर म्हाजें पार्सल रिसीव जाल्लें म्हाज्या बिजनेसा रिलेटेड आहलें तें ऑलरेडी आमी ओपन बीन केल्लें. सो तुमकां दाखयता कितें आहा तें पार्सल. भायल्या बॉक्सा वयल्यान तुमकां कळत आसतलें कितें आसा पळय तें. आनी बाय म्हणपा लागल्यार आपूण ओपन करता. आवयस माझी हे आसा पॅकिंगाचे अशें हांगा अरावंड 1400 पडले. आनी कितें ब्लेड्स दोन फ्री येयला अशें आसा तें. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळीं? होप तुमी सगळीं बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर, जेचें नांव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. बॅकग्रावंडा वयल्यान कळत आसलें तुमकां हांव पावलें मोजे. एक्चुली थर्सडे येता म्हणून तुमकां सांगलेलें, पूण मागीर म्हाका बारीक बारीक कामां आसलीं सो येवंक ना. आनी बाय बी बरें ना जालें. सो वोतो म्हणपा लागलो तूं ताका प्रोपर वखदां बीन घालचें ना. सो वचो नाका. हें दाखय म्हणटा आपलें. दाखयता तुमकां. ते एप्पल खाता ते दाखय म्हणटा आपलो. मम्मीन सांगलेलें हांवें पोळे ते खाता न्हू बरें बाय. सो पोळ्यांक घालून दवर, हांव मागीर येवन काडटा. मम्मी म्हापसा वयताना फ्रायडे बाजार आयज. सो ती नाल्ल बीन घेवन तांदूळ बी घेवन म्हापसा गेल्ली. आनी म्हाजे कडेन पोळेच येयना जाले. सो ताका ते एप्पल दिला. एप्पल खाता ते. आनी मम्मीन कालवां हाडून दवरले. सो कालवांची रेसिपी तुमकां दाखयता. मम्मी लग्नाची जी तयारी आसा पळय ती म्हाजी भयण बीन सानिका बीन सगळीं जाणां गेल्या. डॅडी बीन सामान हाडपाक ते करे बिरे जे आसता पळय ते बाजारान फ्रायडेचे गावता न्हू. सो मम्मी रावतली, मागीर मम्मी तेंच्या वांगडा येतली. सो शिशा दीदी म्हापसा गेला ते सांगता. सो मम्मीक येवपाक लेट जातली न्हू 2-3 बीन अशी. सो हांव आतां कालवांची कडी करता आनी शीत करता. आनी बायक हांवें थोडें नुस्तें घरा कडल्यान घेवन येयलां. सो ते भाजता मागीर तुज्या आजयेन म्हणजे म्हागे मायन ताका दिलें की तें नुस्तें बीन ताल्लें खाता न्हू. सो ताका लागून आनी मेळटा मागीर तुमकां. सो गायज चेंज बीन केलें हांवें 12 जाली. आनी एका एकल्याक हँडल करप आनी रांदप पॉसिबल जायना. जस्ट पळय पप्पा येयला न्ही पळय मम्मीन कितें कितें सामान हाडलां. सो चॅक करता कितें आहा तें. शीत बीन केलें, फकत कालवां उरला आतां करपाची. ही पळयात गायज कालवां खूब आसा सारकी. आनी ही न्हू गायज काडपाक खूब मेहनत लागता. आनी म्हाजी मम्मी काडटा. आतां तिणी खूब कमी केला. पयलीं न्हू आमी 100 रुपीजांक बीन ग्लास विकतालीं आनी तेन्ना कोण घेयनासलीं. आनी आतां इतली म्हारग ही न्हू ऑलमोस्ट 500ची सुमार आसतली. आनी ही न्हू अशी क्लीन करपाक जाय. म्हाजे कडेन न्हू शूट करपाक कोण ना आनी हांवें ट्रायपॉड बी कांय हाडूंक ना. सो हेका न्हू अशी करप बीन आसा. सो ती क्लीन करपाक जाय एक उदक घालून. आनी आदीं न्हू आमची आजी बीन आसली पळय तेन्ना ती क्लीन करताली. फकत हे काडटाली न्हू आनी हेचें उदक आसा पळय तितूनूच शिजयताली. पूण आतां आमी क्लीन करता तेन्ना नीट दिसता न्हू. अशी तांकां कल्लां आसता न्हू ती काडपाक जाय, कित्याक ती नाल्यार खाताना लागता. सो अशें आसा. आनी हे क्लीन बीन करता आनी मेळटा तुमकां. ही पळय बरी क्लीन बीन करून घेतली हांवें. खूब आहात ती. सो बरें जातलें तोंडाक. आनी एक नाल्लाचें करतलें हांव. तेव्हा क्लीन करतालें तितल्यान राहुलान फोन केला आनी आपूण येता म्हणपा लागलो जेवपाक. सो बेगीन करता आतां. एका नाल्लाची सय काडटा, 2 कांदे आनी 1 टोमॅटो काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां. एक टमाट घेतला, 2 हरवी मिरसांगो घेतला, 2 कांदे घेतला आनी एका नाल्लाची सय घेतला. सो हे सगळें भाजून काडटा. हें आतां कायल दवरल्या गरम करपाक. तातूंत घालता हांव तेल. ऑनियन घालून घेतलो आनी न्हू हांव भितून आलें आनी लसूण घालतलें. मम्मी घालिना म्हणजे पण हांव घालता. मातशी बरी टेस्ट येतली. इल्लेशें आलें घालता. हांवें लसूण बीन घातली. कांदे बरो तळशिला. आतां हांव मिरसांगो घालता. बरें करून घेता. एका हातीन मोबायल आनी एका हातीन कुकींग अशें पॉसिबल जायना. सो जितलें जाता तितलें शूट करता आनी भितूनूच आतां हांव टोमॅटो घालता. बरें रोस्ट करून घेता. हे पळय बरें रोस्ट जाता. हांव हितूनूच हांव सय घालता. कित्याक ती हांव न्हू हे सेपरेट करता आनी मागीर सय घालता. पूण आतां म्हजे कडेन टायम ना. सो
वेळची सय घालता. सय घातली आणि आता बरें रोस्ट करून घेता. खूप करपाक पॉसिबल जावचें ना कित्याक सय घालपाक दोनूय हात लागता. एका हातीन चिमट्यान घट धरपाक जाय आनी दुसऱ्या हातीन भाजून घेवपाक जाय. सो भाजता आनी मेळटा तुमकां. सय भाजलेली आसा. एका ऑलमोस्ट 10 ते 15 मिनटां जाता. अजून जावंक ना ती आनी 5 ते 10 मिनटां लागतली भाजता आनी मेळटा तुमकां. स्लो फ्लेमीचेर जितली सय बरी भाजता न्हू तितली टेस्ट बरी येता. दुसरे गॅसीर हांवें कालवां दवरले शिजत घालपाक. हेतून जाय जाल्यार तुमी कॉलीफ्लावर ओ पोटेटो घालूं शकता. तेतून टेस्ट बरी येता. पूण सद्या कांय अवेलेबल ना आनी कट करपाक म्हाका टायम ना पोटेटो बी. सो कालवांच दवरले शिजत. आनी पळय सय ऑलमोस्ट जाली आसा आनी 10-15 मिनटां लागतील. 5 मिनटां लागतील. सय ऑलमोस्ट डन जाली. सो आतां हांव भितून घालता गरम मसालो. स्मॉल स्पून आसा सो 5 ते 6 स्पून घालता हांव आनी पळयता. बरो मसालो बरो असो भाजून घेतला. आतां हो थंड करता आनी वांटून घेता. काळपाक मातसो लायट कमी आसा. घर व्हडलें आसा न्हू सो लायट मातशी कमी पडटा. पळय ही आतां वांटून घेता. कसा पडतो सगळ्यांनी वाटून घेतल्या आनी कालवां बी शिजल्या. आतां ती सगळी भितून घालता. ती पळय सगळी घातली आनी बरी मिक्स करून घेतली. आतां हांव मीठ घालता. सी शेल न्हू ते सो ताका कमीच मीठ लागता. तेची नॅचरल खारसाण आसता आनी हांगासर न्ही पप्पाक बीन प्रेशर आसा सो कमीच मीठ खातात ती. आनी रावली आनी खार लागता म्हणटा सगळें सो कमीच मीठ घालता. लास्ट न्हू 2 सोलां घालपाक जाय आनी सर्व करपाक जाय. कोथमीर आसा तुमचे कडेन जाल्यार कोथमीर जेन्ना सय वाजता पळय तेन्नाय घालूं शकता आनी आतांय घालूं शकता. असं करें पळय रांदली मरे घरान आमची ती म्हटल्यानी घे पळय घेवन घालून गळ्यान घालून भोंवता. ताका कसर पळय आपणें टी शर्टान बीन घातल्या. सोंप्यात म्हाजो डिनर हांवें हांगासर घेतल्या कालवांची कडी आनी रोस केल्लो काकीगेर. आनी पळय कितले खावपाक आसा. बटाट वडे, लाडू, ढोकला सगळें आसा आनी पोळी खाता. आवी रे माड़ी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे. ढोलीडा तारा ढोल निधुन पर नाचे अजग सारू झूमे अजग सारू आज. तर काय सांजच्या मागीर मातशें न्हिदलें हांव जेवण बीन आनी मागीर ते लगीन आसा त्या घरान गेले मातशें पळोवपाक कितें आसा काम बी जालें. आत्तां जस्ट येयला 7:30 आनी आतां मम्मीन न्हू कितें केलें मसालो हाडला. तिका सांगलें हांव व्हिडियो काडटलें आनी म्हाका पळोवंक जाय कसो कितें करता तो. हिणें कितें केलें हांव न्हिदला ते पयल्यान बेगीन भाजून काडलो. सो मसालो उरलो मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना करता तेन्ना मागीर व्हिडियो काडटा. सो आतां हो व्हिडियो हांगाच एंड करता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. फाल्यांच्यान तुमकां हळदीचे व्हिडियो येतले. हळदीच्यान लग्नाचे 2 दीस. सो हो व्हिडियो हांगा एंड करता. व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.